मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान आवेसवोर 12 वोळ 38 ते 44. आनी आपले शिकवणींत जेजू तांकां म्हणटालो, धर्मशास्त्रां विशीं चतूर रावात. लांब लांब आंगावलीं घालून बोनवूंक, तिंट्यार आपणाक मानान केल्ले लोकांचे सलाम घेवंक, देवस्थानांनी वयल्या पयल्या जाग्यांचेर बसूंक आनी जेवणाक पयल्यो सुवातो दवरूंक तांकां जबरूच बरें लागता. लांब मागण्यांचें सोंग घेवन विधवांचीं घरां दारां ते खावून उडयतात. तांकां सगळ्यांवन अदीक कर जोडटी आसतली. देव मंदिरांत धर्मदानाचे पेटे मुखार बसून लोक कसो पेटींत दुडू घालता तें जेजू पळोवन आसलो. आनी सोबार गिरेस्त मनशान खूब दुडू घालतालीं. तेन्ना एक गरीब धोलदिरी विधवा आयली आनी तिणें 2 लेपटोन तातूंत घाले. मुणगे एक पाव आसार्यान आपल्या शिसांक आपोवन हाडून ताणें म्हणलें, पेटींत दुडू घाल्यात त्या सगळ्यां परस हे गरीब विधवेन अदीक घालां. तर सगळ्यांनी आपणाक अगलें आसलें तांतलें घालें, पूण हिणें आपल्या गरीबपणांतलें काडून आसलें तितलेंय घालें, आपल्या जिवाक जाय आसलें तें पर्यान. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचो व्हड उपकार.